धारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्याकडल्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चलोवप्याक जाग्यारूच मरण आयलें। जाल्यार एकल्याक गंभीर दुखापत जाल्या। ताची स्थिती हुस्को करपा सारखी आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अनवळखी गाडयेन दुचाकीक धक्को दिवन थंयच्यान पळ काडलो। आम्ही संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याकडे आसा, ज्या जाग्यार आज सकाळी जो मुख्य राष्ट्रीय महामार्ग आसा उजगांव टू मोले वचपाचो, त्या रोडार आज सकाळ फुडें एक एक्सिडेंट जालो आनी एक अननोन गाडयेन तेका हांगा ठोकर दिली आनी त्या ठोकरान ते ड्युक्स जी मोटरसायकल आसा तिजो चक्काचूर जाल्लो आसा आनी तेजेर जो कोण रायड करतालो तेका हांगा मृत्यू जाल्लो आसा, तेचो मृत्यू जाल्लो आसा। तेच्या फाटल्यान जो बसलेलो तो जखमी जाला, तेका बांबोळी हांगा हॉस्पिटलांत पाविल्ले आसा आनी सद्या हांगा फोंडेचे पुलीस जो PI आसा तो हांगा घटनास्थळी आयिल्लो आसा आनी जी अननोन गाडी आसा तेजो शोध सद्याक ठोकरून जी अननोन गाडी गेली तेजो शोध सद्या सुरू आसा आनी सद्या हांगा पंचनामा करपाचें काम पुलीस फोंडेची पुलीस करता। गोमंतक TV खातीर धारबांदोडेच्यान एकनाथ